जेजून आमकां सांगलां की आमी बिलकुल भिरांतींत रावंक फावना. भिरांत आमकां कशी हाडटा, भिरांत आमचे मदें कशी उप्रासता जेन्ना आमी कितें नकळो आमी कितें केलां ताका लागून आमकां भिरांत आसता. बरें करूंक ना, वायट केलेलें आसा, ओ आमी चिंता की आमी बरें केलेलें आसा पूण घडयेक तें वायट जालेलें आसा. शेकी आमच्या काळजांनी ती भिरांत आसता. तरेच्यो भिरांती आमचे मदें आसात. आतां असल्यो भिरांती आसल्यो की ना आमी आमचे वस्तुंकी जियेता, जेजूक एकवटोन आमी ना. कित्याक ताचे सरशी जर आमी रावत जाल्यार तो आपल्या स्वतान जी आमची चिंतनां आमकां भिरांत हाडटा, जे अणभव आमचे मदें भिरांत उप्रासतात, उपजवतात, तें सगळें तो आमकां स्पश्टपणी दाखयतलो. कित्याक तो सगळ्या वस्तूंचो धनी आनी सगळी वस्तू ताच्या ताब्यांत आसा. तेन्ना की आमी ताचेर विस्वास धरून आमी भिवची नात. आमी ताच्या एकवटान जितली रावतल्या तितली आमी भिरांती वीण जियेतल्या आनी ताच्या स्वतांत तो आमकां सगळें स्पश्ट दाखयतलो. आनी आमची वाड बोगोर बोगोर जायत वतली. खोलायेन आमी सगळें पळोवंक लागतले हांव, पूण हें कशें पळयतलें हांव आमच्या चिंतनाचेर ओ मनाचेर आमचें ध्यान मन लावन न्हय, पूण आमी भावार्थान तो आमकां शिकयता ताचेर आमी ध्यान मन लायतले हांव. कित्याक तो आपल्या स्वतांत आमची मनां उजवाडायता आनी तो आमकां ताची वाट दाखयता. कशे भाशेन जेजू जो आमचे सोबे आसा तो आमचे सोबे फुडें पावलां मारूंक सोदता पळय ती, आनी हे परी आमचें जिवीत परिपूर्ण तो करूंक सोदता. ताचे सोबे आमी हे भाशेन जियेलीं की ना आमकां भिरांत आसची ना. आनी ताचे सोबे रावलीं की ना ताणें जें आमकां सांगलां की तो आतां वेता, स्वाद तयार करता आनी पोत्तून येतलो आनी आमकां सगळ्या जाणांक आपूण आसा पळय थंयसर व्हरतलो म्हणून ताणें आमकां सांगलां. तर हाजेर तर तुमी विस्वास धरिना, भावार्थ धरिना जाल्यार भिरांतीन जियेतल्यात. फाल्यां कितें जातलें, मागीर कितें जातलें, असल्यो भिरांती आमच्या मनांत हाडूंक फावना. कित्याक आमी विस्वासान, भावार्थान, बोरव्याशान ताच्या प्रिती मोगान जियेता. आनी हें कशें जातलें, जितली आमी ताच्या एकवटान रावतल्या, तो आमकां एकवटन आसा. हो पुनर्जीवन जेजू आमचे सोबे जियेता आनी ताका आमी हाजेर सांगूंक जाय. जावया. तर आमी पयले वाचपान पळयता कशे भाशेन प्रत्येक दिसा तो आमकां उपजयता, आमकां तो आपली भुरगीं कोत्ता. ताणें आमकां सांगलां आनी स्तोत्रांतल्यान पर्यंत आमी तें उच्चारलां. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी ताका एकवटून रावया. खूब लोक हे भाशेन जियेताले. एकलो आंजेलूस जेरुजल्याचो तो आनी ताचो भाव जवळ्ळे. सायबीण मायन ताची माय पायक जी क्रिस्तांव जाल्ली, जुद्यो आसलेली ती क्रिस्तांव जाल्ली, तांकां सांगलेलें एकलो मारतीर जातलो, एकलो पात्र्याक जातलो. हे दोगूय जाण 16 वर्सांचेच आसतना इतली तांकां देणी देवान दिल्ली की खूब भासो ते शिकून मोटवान ते जियेले. म्हणजे माउंट कार्मल म्हणटा पळय थंयसर त्या अरण्यांत कशें थंयसरूच आपलें जिवीत त्या झोलींत सादताले. मागीर ताणें कार्मेलीत संस्था हे भाशेन स्थापन केली थंयसर. आनी मागीर ताका आंजेलुसाक देवान जेजू ताका भेटलो आनी ताका सांगलें तूं आतां सिसिलियाक वच, म्हणजे इतालियाक बारी म्हणटा पळय थंयसर. आनी थंयसर तो गेलो आनी जुद्योआंक तो जेजूचें उतर परगटूंक लागलो. जशे भाशेन पावलून त्या अंत्योकेच्या लोकांक पिसिदियाच्या जेजूची खबर सांगली, तेच भाशेन तो सिसिलियाक वचोन त्या लोकांक सांगूंक लागलो.
तो इतलो दोरमोत आसलेलो, इतलो खोलायेन जेजूच्या कोटान जियेतालो की पवित्र आत्मो ताचे सगळें उलयतालो आनी तांची काळजां मनां स्वतांत उजवाडावन ती जेजूचो पाटलाव कोत्ताली. ह्यो जुदेव लोक तो खंय तर जावन परिवर्तन जावन क्रिस्ताचो पाटलाव ती कोत्ताली. एक अशी अस्तोरी आसलेली बरी, पूण तिचें जिवीत सारकें नासलेलें. तिचो संबंद आपल्या भावा बरोबर जो एकदम श्रीमंत आसलेलो जुदेव, तो बरो संबंद न्हय, वायट आसलेलो. पूण तिचें परिवर्तन जालें, तिणें तो मार्ग सोडलो आनी ती क्रिस्तांव जाली. हें पळोवन तिच्या भावाक एकदम राग आयलो, हें अशें जावंक फावना म्हणून. आनी हो सगलो लोक बरो जावंक लागलेलो आसा म्हणटच ताणें कितें केलें, थोड्या गुंडांक घेतले आनी ताका मारून उडय म्हूण सांगलें. 35 वर्सांचो आसलेलो आनी बरो वावर कोत्तालो, ताका सुर्येनी मारून उडयलो. आनी तो दिमेर पडोन ताणें सगल्या पासत मागणें केलें, त्या मनशाय पासत, ह्या सगल्या गुंडां पासत, आनी तो मागीर मेलो. हे भाशेन ताका लागून खूब लोक मागीर ताच्या मागण्यांतल्यान खंय तर जावन बरें जिवीत जिवंक लागले. पूण ताका आपलें जिवीत जेजू सारकें, जेजू बरोबर वारोवंक पडलें आनी तो सो खुशेन हे भाशेन जेजूच्या कोटान मेलो बऱ्या कामाक लागून. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी खूब बरो वावर कोत्ता, आमचेंय घोडेक जिवीत सारकें नासत, तर आमी जेजूच्या कोटान रावया. आनी जितली आमी रावतल्या आमच्या भावांक आनी भयणीकूय गोठाय मेळटली, वायट सोडून बरो रस्तो जेजूचो पोत करून आनी खरेपणी ताच्या जिवितान एक जावन बापायची खरी महिमा आनी भुजोण आमी करूंक लागतले. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यान पांयाची बोट आसात थिंजोतान तकली मेरेन भरोन येता. सगळे आमचे भितर हात दितलें, ह्या सगळ्या पावंड्यांचेर जेजू सोबे आसा. तें जेजू सोबे आमी सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू जेजू म्हणत रावया, सुस्कार काबार जाय पर्यंत. आनी सगळें भितर आसा तितलें बरें आनी वायट सगळें भायर काडया. ताचेर दवरलें म्हणटच तो ह्याच पासत, आमच्या पातकां पासत मेलोलो आसा आनी आमचें जिवीत बरें करच्याक तो वावुरता. पूण हे परी आमी ताका सहकार करया, असले मागणे आमी पत्करया आनी ताचे कोठान आमचें जिवीत हे परी प्रत्येक सुस्कारांत सारया. वय आमी जिवी ओ मेलिल्लीं आसूं, आमी सदांच क्रिस्ताची, कित्याक तो आमचें सोबें आसा आनी आमी ताचें सोबें खोलायेन आमचें जिवीत ताचे कुरपेन बरोवन सारया.